देव दिता पूण देवचार नाडटा तशें पाडीच्या शेतकारांचें जालां. सैमान सुपीक जमीन दिल्या. शेतकारांची कश्ट घेवपाची तयारी आसा. रसरशीत भात पिकता. पूण गोरवां आनी गवरेडे शेतांत बागायतीचो सत्यानाश करतात. शेतां पिकयता म्हणपी सरकारान आमच्या प्रश्नाकडेन गंभीर जावचें. पाडीचे शेतकार मागतात. आज तुम्ही पळयतात सरकार एक कडेन म्हणटा की आमी शेत फार्मिंग करात. हांगा फार्मिंग करपाक सरकारान सांगो नाका. हे जे लोक आसात, जे पाडी जे लोक रावतात, जे एसटी समाजाचे जे लोक रावतात, हेंगे धंदोच शेताचो पोरसूं रोवपाचो. पूण हांगा एक तेंचेर प्रश्न निर्माण जाला की ही जी गोरवां आनीक गवरेडे जे आसात हे तेंगेले कांयच दवरनात. हेंगेली मोगी म्हणात या तवशी म्हणात या घोसाळी म्हणात या शेत म्हणात, ही सगळी खावन उडयतात. हेंचो खंय तरी बंदोबस्त करपा जाय. आमी पळयतात गोरू आमी म्हणटाले रस्त्यार उरता म्हण, पूण ही गोरवां आनी गवरेडी हे आतां शेतान भरपा लागले. लोकांनी शेतांचे लुकसाण करपा लागले. आज आमकां शेतकारान सांगले कडेन आसा की आमकां हेंचेर खंय तरी सरकारान उपाय काडचो. कित्याक तुमी शेत रोया म्हणटा म्हण शेत रोवन जर अशी जर लुकसाण जाली जाल्यार कितें फायदो. वयल्यान आमकां लॉस म्हणटकीर आज तेणी मागले कडेन आसा की हे जे ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीन आमकां कंपेसेशन दिवचें आनीक आमची लुकसाण भरपाई दिवची म्हणून. आनीक सरकारान बेगीच्या बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या हेंचेर एक्शन घेवचें. ना जाल्यार हे हांगा अशेंच हेंगेली जी शेतां आसात ही खावन उडयतले. आमी शेतां पळय रोयता पळय, शेतां मिरसांगो कोळयो रोयता पळय, गवरेडे लागताय, गोरवांय लागताय आनी लोकां सगळे काबार करून उडयले. पूण जेन्ना हांव कितें म्हणटा, आतां तुमी सारी मार म्हणटा आनी सारी मारल्यार जाता म्हणटले, पूण आतां सारी मारल्यार लागपा ना. आनी आतां ते पोसोवपाक टायम येयलो. आतां खायल्यार आमकां कांयच मेळपाक शकना आनी लॉस जाता आमकां. आनी वयल्यान आमकां गव्हर्मेंटान तें लुकसाण फारीक करची. आनी जेन्ना गवरेडे आनी ह्या गोरवांक गव्हर्मेंटान सरकारान कितें तरी तांकां बंदोबस्त करून तांकां कितें तरी शिक्षा दिवची. कोणाक तुगे गोरवाल्या जावं तुगे गवरेड्या जावं फॉरेस्टान तेमी ते बंदोबस्त करचे आनी आमकां मातशें ते हें करून दिवचें. नाल्यार आमकां काबार करून उडयची पडटा. आनी तुमी कितें म्हणटा शेत रोयना म्हणटा लोक. शेत रोयल्यार पळय अशें लोक आमकां लॉस करता आनी शेत रोवन फायदो कितें आमकां अशें म्हणूंक शकता. पूण कारण कितें आसता पळय हे गव्हर्मेंटान सगळें बंदोबस्त करचें आनी आमकां कितें शेतकाऱ्याक कितें तरी जाप दिवची आणि कंपेसेशन दिवची. हय आनी तुगेले लोकांक सवलती दिवची. हय नुकसान भरपाई दिवची. नुकसान भरपाई दिवची. आमची गोरवां शेत खायले गवरेड्यान खायले आमकां त्रास करता शेताक लागून. मात कितली शेत तुमगे पिड्ड्यार करून उडयला? आतां कमी कमी मागीर 10 बांद पेडार केले गोरवांनी गवरेड्यांनी आनी गोरवांनी. म्हणजे किती लॉस जाता तुका आतां? आमकां शेत लॉस न्हू, सारें मान काम करून फुकट न्हू सगळें इतलें. आतां तुमगे हेजेर कांय मेळपा ना? आमकां कितें मेळटा आज परत सारें मारपाक वाडोवपा जाय न्हू, ते त्रास इतलें फुकट न्हू. म्हणजे हेंचो गोरवां आनीक गवरेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हणून मागता तूं? हेंचो कितें उपाय करपा जाय न्हू गवरेड्या आनी गोरवांचो. हय नाजाल्यार ही खावन उडयतली. नाल्यार खावन काबार करता आमकां त्रास करीत रावतली. गोवा 360 खातीर पाडी साकून रमेश नायक रावत.